सत्तरी तालुक्यातल्या मोर्ले वाठारांत व्हांवपी वाळवंटी न्हंयच्या उबगुणो वाठारांत गरमेच्या दिसांनी पिकनीक मनोवपाक तशेंच न्हावपाक जायते पर्यटक तशेंच गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान लोक येतात। हे पर्यटक न्हंयदेगेर चूल घालून जेवण शिजयतात आनी उरिल्ले अन्न तशेंच प्लास्टीक आनी बाटल्यो थंयच उडोवन वयतात। ह्या कोयराक लागून पर्यावरणाचें लुकसाण जाता। तशेंच कांय पर्यटक मोठमोठ्यान म्युझीक लावन नाचतात। ह्या आवाजाचो थळाव्या लोकांक बरोच त्रास जाता। कांय तरणाटे सोरो पिवन न्हंयत न्हांवतात। हाका लागून थंय बुडून मरपाची प्रकरणांय वाडल्यात। फाटल्या म्हयन्यांत ह्या न्हंयत न्हावपाक गेल्ले कडेन मेर्शेच्या 19 वर्साच्या तरणाट्याक बुडून मरण आयिल्लें। देखून भायल्या लोकांक न्हावपाक बंदी घालची अशी मागणी थळाव्या नागरिकांनी केल्या। हे विशीं सत्तरीच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन पत्रय सादर केलां। उपगुणो म्हणून मोर्ले आनी केरीच्या हद्दीन येता। थंय एक इन्सिडंट जाल्लो, एकटो भुरगो, एक यंग भुरगो बुडून मेल्लो आसलो। सो त्या खातीर आमी एक रिप्रेजेंटेशन दिलां, मामलेदाराक पयलीं दिल्लें, प्लस डेप्युटी कलेक्टराक आनी PIक आमी रिप्रेजेंटेशन दिलां की हांगा न्हावपाचें बॅन करपाचें म्हणून। हांव लोकां कडेन मागता की ह्या हद्दीन तुमी न्हांवू नाका, कित्याक ही न्हंय जी आसा ती भरपूर खोल आसा, कोणाक खबर ना कितें आसा तें। सो त्या खातीर तुमकां एक विनंती आसा की हांगासर न्हांवूंक येवपाचें न्हू। आनी हांव सॉरी मोर्ले पंचायतीचो सरपंच तुमच्या कडेन कळकळीची विनंती करता की तुमी हें बंद करपाचें न्हांवपाचें। थँक्यू। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर सपना सामंत।